आणि या सगळ्या वेगळ्या पद्धतीच्या वक्तामुळे त्याचे साईड इफेक्टांची दुय्यता आज काहीतरी समाजात प्रत्येकी जातात. त्यामुळे आम्ही थोडासा व्यायाम, थोडेसे आमची जीवन पद्धतीत बदल करत हे फार महत्वाचं. वक्ता हे शेवटचा उपाय की योगाची गरजच पडून जायला. त्यामुळे जर आम्ही तिथून बदल केला, बदल साधो जाणटेले काय म्हणतात बेगीन बेगीन निदान आणि बेगीन उठा हे म्हटलं परत इतको हे आसा की जेव्हा बेगीन जर तुम्ही जेवले सकाळी सांजेच्या 7:00 जेवले 9 पयलीं न्हिदले सकाळी उठले जाल्यार तुमचे डायजेशन सिस्टम बरी चलता. जेन्ना डायजेशन बरें जाता तेन्ना सगळे जेन्ना पोटाचे रोग हे पोटाचे रोग करता आणि त्यामुळे हे डायजेशन बरोबर जालें बेगीन न्हिदले बेगीन सकाळी उठले सकाळी जे फ्रेश वातावरणात ऑक्सिजन मेळटा हे सगळी गोष्टी जाणटेल्यांनी करून दवरल्या जातात. आणि आमी आमची लायफस्टायल बदलली. आमी खंय तरी दोनांक न्हिदतले एकाक जेवतले भितर घातले सगळी गोष्टी घातले जे डायजेशन जायना ते शरिराक आम जाता आणि ते तातूंतले तरेतरेचे रोग तातूंतल्यान निश्पन्न जातात. पायमिनान फुडलेशे म्हणजे म्हाजो परिचय मोठो करून दिलो अशें कांय ना. तुमचे बद्दल एक हांव ल्हानसो कार्यकर्तो आसा आणि सामाजीक क्षेत्र हे जरी आमी राजकारणांत आसले तरी राजकारण समाजा खातीर आसा हेजेर पूर्ण आमकां भान आसा. त्या पद्दतीन आमी सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते इतर सगळे त्याच पद्दतीन वागतात. राजकारण भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण हे 80% समाजकारणाचो भाग आसा आणि ते आमकां आमी सदांच त्याच पद्दतीन वागपाचो तुमचे सगळ्यांच्या आदारान प्रयत्न करतात. त्यामुळे खरी जर समाजाक मदत जाय तर हांव सदांच मनातून म्हणटा की सगळ्यांक आरोग्य हे सगळ्यांत महत्वाचें. आमचे कडेन बाकी सगळे गोष्टी भरपूर आसल्यो आणि आरोग्य जर बरोबर ना जाल्यार त्या पयशाचो त्या संपत्तीचो उपयोग कितें कांय ना. त्यामुळे परमेश्वराक मागता हांव दिसता सगळे पयलीं आरोग्य दी म्हणटात. आरोग्य आसलें की सगळें ऑटोमॅटिकली येता. आरोग्य नाशिल्लें तें अशें नाशिल्लें ऑटोमॅटिकली वता आरोग्य ना जाल्यार. त्यामुळे सगळ्यांक जर गोश्ट आमकां मागूं जाय देवा कडेन तर ती मागूं जाय आणि ताजेंच एक काम म्हणून अशे तरेचे आमी आरोग्य शिबिरां जास्तीत जास्त करतात. वर्सावर वाडदिवसाच्या निमित्तान काल उल्लेख जालो मागीर केलो की वर्सावर कसले तरेचे सगळ्या पॅकेजीचे कॅम्प आमी करतात ह्या निमित्तान एक सामाजीक कार्य जावचें. आणि त्यामुळे देवाचे कृपेन अशे तरेचे खातें पण तशेंच मंत्रालय पण तशेंच आयलें आणि त्या मंत्रालयाच्या आदाराचेर देशभर गोंयांतूच न्हय अशे तरेचे वेगळ्या माध्यमातून कॅम्प वचून ते लोकांच्या आरोग्याक कितें तरी मेळचें अशे तरेचे कॅम्प सतत चालूच असतात. आणि तातूंत मनाक खंय तरी समाधान जाता की आमी समाजाक कितें तरी बारीक गोश्ट पण ती व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट दिवंक शकतात. आणि त्यामुळे गोंयांत ह्याच वर्सा फाटल्या वर्सा तितको येना कमीत कमी 15-16 कॅम्प वेगवेगळ्या पद्दतीन केले. असे 4 कॅम्प असे एक महत्वाचे झाले ते म्हणजे न्युरोपॅथीचे. हे आमची कितें आयुर्वेदाची पद्दत आसता त्या पद्दतीन आयुर्वेदा म्हणजे खंय तरी लोकांचे समज जाल्या आमच्या ह्या आयुश्याक आयुर्वेदाचे हितूंतल्यान की होमिओपॅथी आयुर्वेदा बाकी सगळे नॅचरोपॅथी स्लो बेगीन हेतून कोण दिना. आणि आमची सगळ्यांची मानसिकता इतकी जाला की आज जरी आमी दुयेंत पडले तर सांजचे बरें जावंक जाय. कितें खावप पेनासीन खावप आनी कितें खावप जाल्यार रोखडेंच बरें जाता पूण तें बरें जायना. तात्पुरते सप्रेस करता दोतोराक पयलीं खबर आसतली.